Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोंयान एक संधी आसा की गोंयान आमचे आता कितले प्रॉब्लेम आसा तुम्ही जाणा. जशे भोसले बाईन म्हणिल्ले की आमी सगळे जे प्रॉब्लेम आणि सगळ्या पार्टीक एकदा चान्स दिवन पळयलो आमी. काँग्रेस पार्टीन इतली वर्सां शासन केले, भारतीय जनता पार्टीन इतली वर्सां केले आणि सध्या तर जे सरकार चल्ला ते फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या नावारूच चल्ला. भितर अर्धे काँग्रेसमॅन ही खंय मरे काँग्रेस जनता पार्टी म्हळ्यार जाता, सारकें काय ना. तर इलेक्शना वेळार आमी दिसाभूल आमची स्वता करपाक दिवं नये तांकां, आमचो परत विश्वासघात करपाक दिवं नये. कित्याक तांचे कमळ आनी हात वेगळे आसूं, इलेक्शन जातकूच हे सगळे एक जातात आणि परत 5 वर्सां मेरेन आमकां सोंसचें पडटा. येता त्या इलेक्शनान आमी 5 वर्सां ह्या आम आदमी पार्टी सुद्धा म्हणल्या सामान्य गोंयकाराची पार्टी अशें जाता. सामान्य गोंयकाराच्या पार्टीक तुम्ही मुद्दम येवकार दिवन पळयात, 5 वर्सां दिवन पळयात. खरें आमकां इतली वर्सां ह्या दोनूय पार्टीन कितले नागयला, कितले फटयला ते आमकां जाणून येतले. दिल्ली खंय आमदाराची बी सही नाका, डायरेक्ट तेंच्या घरा येवन तुजे कितें प्रोसिजर आहा ते करपाचे तुका पयशे लागू. तुजे सिनियर सिटीजन किंवा विधवा महिला किंवा जे गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, तशें आम आदमी पार्टीचे हे दिल्लीचे काम पळयलें. आतां म्हाका सांग, जेन्ना फ्री हे इलेक्ट्रिसिटी म्हटली ताबडतोब ह्या सरकारान म्हटलें की आमी फ्री उदक दिता म्हणून. तेवढ्यान गोवा फॉरवर्ड म्हणटा फ्री शिक्षण, फ्री आनी हेल्थाचें. म्हणजे जेन्ना आम आदमी पार्टीन जेन्ना ही स्टडी केल्या उपरांत दिल्ली जी मॉडल लायली की तुमी आतां हेंच्यांनी म्हटल्या उपरांत तुमी लावंक सोदता, हेच्या पयलीं तुमकां काय कळना नासलें. तुमी हेचेर घातली, हो जो पक्ष कितें करूंक सोदता ते तुमी करूंक शकतात म्हणून. आवाज हांगा ही माळ घातली आणि ही टोपी हांवें जी घातल्या त्याचे सर्व म्हणजे भाव जावन आसा श्री प्रदीप घाडी आमोणकर. तांचो इतले वर्साचो अनुभव जो आहा, स्वता तेंच्यांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केला आणि भाईची सावळी कशी हांव भाई बरोबर आसतालो प्रत्येक इलेक्शनाक. ते इलेक्शन कितें म्हाका जवळून खबर आसा. प्रत्येक घराघरांनी आमी पावल्ले आसा आणि आम आदमीचे जे तुम्ही कार्य केलेला तेजे कडेन आकृष्ट जावन हांवें भाईक म्हणलें चल आमी तयार आसा. आणि ह्या इल्लेशा हितून आमी जरी आज तिगांनी प्रवेश केलो जाल्यार तुमकां मजे उरता. 15 दीस दिया, आख्खो हॉल भरून SOP काढून आमी सगळो व्हडलो प्रोग्राम करूया. कितलेशेच जाण लोक तयार आसा. फकत मातसो एक थोडोसो प्रेशर आसा, तो प्रेशर काडपाचें काम तुमच्या सगळ्यांचें आसतलें. तो प्रेशर जर काडलो जाल्यार म्हाका खबर आहा 1997 ते आज मेरेन जे म्हजें काम आसा खूब मनीस हांवें जोडलेले आसा.